आयज दनपारचे 2 ते 2:30 ह्या दरम्यान एक ओल्ड गोवा टू खोर्ले ह्या रस्त्यामध्ये एक अपघात झालो. अपघात मल्टिपल गाडयांमध्ये जालो आणि गाडी पळोवंक गेल्यार एक जी सॉफ्ट ड्रिंकाची टेम्पो आणि एक 4 व्हिलर आणि तशी 2 2 व्हिलरी यांच्यामध्ये अपघात झालो. जी आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ती सद्या इन्फॉर्मेशन अशी आहा ती म्हटल्यार सॉफ्ट ड्रिंकाचो टेम्पो आसा तेजो कंट्रोल लॉस जाल्लो आणि तो स्कीड जावन तो रस्त्याचेर परतो पडलेलो आसा आणि परतो पडटना जी ऑन गोईंग स्विफ्ट डिझायर आसा जी ओल्ड गोवाच्यान खोर्ले वाटेन वचपी जी डिझायर आहा तेका तेजेर पडलेलो आसा आणि तशीच जी 2 2 व्हिलरी आहा तेंचेर पडलेलो आसा. ह्या अपघातान सद्या 4 जाण सद्या इंजर्ड जाल्लेले आसा आणि तांकां सद्या GMCन शिफ्ट केल्लेले आसा. ह्या अपघाताची सद्या इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती सद्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन करता. आयज आमी खुर्सा कडेन उबे आसा ज्या जाग्यार 4 सुमार एक्सिडंट जाल्लो. आतां गेल्या 6 म्हयन्यांक हो 4थो एक्सिडंट. 6 म्हयने सुद्दां चड जाले, तेजे कमी जावं शकता, सारकें एक्झॅक्टली डेट खबर ना, बट 6 म्हयन्या भितर हो 4थो धरुया. आतां मेजर एक रिजन कितें एक्सिडंटांचें की हांगासर 4 लेन अप्रोच जाता आणि सडनली रस्तो नॅरो जाता. सडनली नॅरो जाता, टर्न आसा, परत डावन हिल आसा. सरप्राईज जाता कोणी येयलो काय. दुसरी आमी लास्ट टायम जेन्ना एक तो ते फेटल एक्सिडंटान मेल्लो तेन्ना हायलायट केल्लें की हो रस्तो मातसो वायडनींग करचो, एक टर्न आसा ती मातशी कट करून एटलिस्ट विजिबिलिटी वाडोवपाची अशें म्हणून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलेली. म्हणून आतां रिक्वेस्ट करून 2 म्हयने क्रॉस जाले आणि हो आतां परत एक्सिडंट. अशें आयकपा येता की आमी ताका पळोवना भुरग्याक, बट अशें आयकपा येता की तो भुरगो बरो सिरियस आसा म्हणून. आयज हो जाला तो खंयच्यो 2 गाडयो? ह्यो टोटल 3 गाडयो आसा, एक ड्यूक, एक I10 आणि एक ज्युपिटर आसा. ज्युपिटरवालो बरो आसा, ताका हॉस्पिटलान व्हेला आणि ड्यूकवाल्या बरो चड इंजर्ड जाला पूण ताका GMCन शिफ्ट केला. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हांगासर आश्वासन दिल्लें की रोड वायडनींग करता म्हणून, पण तरी आसतना ते काम जायनासलेल्या कारणान परत एक आयज हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. म्हाका दिसता सरकारान हाजेर गंभीर्यान विचार करून जे योग्य हांगासर जे रस्त्याक सोयीस्कर कितें लोकांक जाय ते करून दिवपाची गरज आसा.